हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. घालू ना त्याने. हां, सो कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा कोण मंडे, सोमार आयज. आनीक दनपारची न्ही आतां 12:30 जाल्या. सो आमी आतां रेडी जावन वता बरी पयस खंय तरी. आयज एक न्ही नव्या जाग्यार वता, ज्या जाग्यार हांवें पयलीं केन्ना शूट करूं ना, हांव पयलीं केन्ना वचूं ना. अशा जाग्यार वता, आमकां हो घेवन वता. तर आतां तुमी म्हणटली खंय, कशें, कितें काय म्हणून. तर खंय वता, कित्याक वता, कशें वता, हें सगळें न्ही तुमकां हांव गाडयांक बसून सांगता. आनी एज युजल जसो आमकां एवरी टायम खंय वता आसतना लेट जाता पळय, तसो आयज बी जाल्लो आसा. आनी तो जावपाक बी जायना, जाल्यार आमगेलें खंय वचप कितें सात दीस जायना न्हू रे. अशें म्हटलेलें की 11:30 ते 12 हितून भितर भायर सरया. 12च्या लेट कशें करप ना, 11:30 म्हटल्यार तरी भायर सरयात अशें म्हटलेलें. म्हणल्यार 12:30 जाली, सारकी 12:29 जाली. आतां तेंच हांव वॉचीर टायम पळयतालो. तर लेट हो जाताच. आनीक अशें ना की आयज बायेक लागून लेट जालो बी, अशें ना. ताका न्हाणयलें बीन, बट तें न्हिदून हांवें ताका 3:30 न्हाणयलें. न्हिदो बी कांयच ना तें आयज. सो आमकांच रेडी जाता, हें करता तें करता मागीर टायम जालोच. आनी काल आशिल्ली आमची मार्के पुनव, म्हटल्यार आयज भांडी जात्रा. भांड ओडटा बीन तें आयज. आनीक काल आमचें हांगासर जेवण बी आसता पळय तें सगळें आशिल्लें. बॉटल व्हरूं ना, तेंच सगळें आशिल्लें. तर हें करूं ना आमी. अंदू जात्रा जी आसा पळय ती कांयच हें करूं ना. एक मिनीट आं. अशें आमी वचना सयरी बी, खूब जाण येतालीं, जेवण हें तें घे रे सगळें आसतालें पळय न्हू, तशें अंदू कांयच करूं ना. आनीक बॉटल आसा, हांव घेवन येता, चल तूं. सो तें सगळें जें आसा तें आमी कांय करूं ना. जेवण बिवण ह्या वर्सा बायेक लागून. बाय ल्हान आसा न्ही आनी लेट जाता खूब. एक्चुली माँ आसा, तुमकां खबर ना न्ही, पयर जात्रेक गेल्ली तेन्ना आमी माँक घेवन आयल्या. माँक म्हणलें यो म्हणून मातशें, भांडी जात्रा बी आसा न्हू. एक्चुली आमकां आयज देवळा कडेन वचपाचें आशिल्लें म्हणून माँक घेवन आयिल्ली. बट आतां तेजो तो प्लॅन थंयच उरलो आनी दुसरो प्लॅन जो आसा पळय तो केलो. चला सगळें सांगता तांकां, गाडयेन बसता आमी. बायेचे कपडे घातले हांगासर सुकपाक. हेणें गाडी बी भायर काडली. हांव हांगासरूच आसा म्हाजें करत हें तें. अशेंच जाता, खंय वयता दारां धांपा, हें करा, गॅस बंद आसा का पळयात, कितें उक्तें ना, धांपलां तें सगळें पळयता म्हाकाच टायम जाता. अरे देवा, हांव आनी चप्पल घालूंक ना, अशेंच घेट घालून वचूं लागलां. आमी खंय वचपाक भायर सरलीं आनी आमकां लेट जालो ना अशें बी जायना. आनी नेक्स्ट म्हटल्यार अशें करून ही घेट पडना अशें बी केन्ना जायना. खंय वचपाक भायर सरलें जाल्यार घेट ही आसनाच आमकां लागू. सो घेट पडला आनी वत लागता सामकें रखरख कितें पळयात पळय. हॅलो, गुड आफ्टरनून जाली ना. गुड आफ्टरनून म्हणलं 1:45 जाल रे. घरांतल्यान भायर सरतना 12:30 जाल्ली. सो आयज आमी खंय वता रे? म्हाका खबर आहे, तूं म्हाका घेवन वता. आनी पळय माँ आसा हांगासर, माँ बायक घेवन. सो भायर सरले आमी वचपाक. तर आमी वता न्ही देवळान खंय जाणा, मक्केरी. सो कितें खबर आसा एक्चुली स्टोरी, जी मल्लिकार्जुनाची तरंगा म्हळ्यार देव येता म्हणटा पळय आमी तेका, आमच्या नेबरागेर येयल्ले ते दिसा हांवें तुमकां शूट बी करून दाखयलें पळय. सेम तरंगा, सेम देव जे आसा पळय न्हू, ते खूब कडेन वता न्ही ह्या सायडीच्यान. सो ते आयज न्ही मक्केरी थंय न्ही अवतार जाता. अवतार इन सेन्स भार जाता. आमी गोंयांक बी सायडीच्यान भार म्हणटा, भार येता म्हणून. सो हांगासर अवतार म्हणटा. सो तो भार जाता देवळान. सो त्या देवळान यो म्हणून आमकां इन्विटेशन, हेजो फ्रेंड एक आसा काणकोणचो, सो ताणें इन्वायट केला लायक पळोवपा खातीर मुद्दम तुमी येया अशें म्हणून. सो आयज हेका म्हटलें आमी भांडी जात्रेक वचपाचीच आसा न्ही, म्हणलें म्हाजाळींक. सो तशेंच म्हणलें वयचे पयलीं मातशें थोडो टायम भायर सरया आनी थंय वचून पळोवया अशें म्हणून, की कितें एक्चुली कशें आसता, कितें आसता तें. कित्याक आमच्या हांगासर येता तेन्ना जस्ट फकत अशें करून देवाची पुजा आनी तेंच जाता न्ही, अशें म्हणून हेका म्हटलें पळोवया अशें म्हणून या नाका करून सकाळीं मागीर डिसायड जालें हेजें एक काम आशिल्लें कारवार. सो तें काम कॅन्सल जालें म्हणून म्हटलें चल ओके या अशें म्हणून आतां वता. थंय वतली, तो भार कसो कितें तें पळयतलें आनी मागीर हांगा येतलीं
माझाईन येतली. सो ते तुमकां हांव सगळें शूट करून दाखयता. 1:45 जाले एक्चुली न्ही 12 सुमार खंय तो अवतार जाता म्हळ्यार भायर येता आनी 2 म्हळ्यार सगळें काबार जाता. आमकां म्हटलेलें 2 पयलीं पाव अशें म्हणून. हांवें एका म्हटलेलें 1 म्हळ्यार पावया अशें म्हणून. बट हांगासरूच 1 जालें. हांगच्यान कितलो टायम लागता रे? अर्द वर लागता माहीत लागतलें दिसता. सो तेणें आमकां लोकेशन बी धाडलां. आमी केन्ना पावूना ते जाग्यार, ना हो पावलो ना हांव पावलां. फर्स्ट टायम वता आमी. सो जागो हांवें फर्स्ट टायम आयकलां हे सायडीच्या मक्केरी बी म्हणटा ते. हेणें आयकलां हाका खबर आसा बट खंय तें कितें तें कांय खबर ना. हो बी पावूना खंय त्या सायडीच्यान. सो वता आतां दाखयता तुमकां हांवें. सो लोकेशन धाडलां त्या लोकेशनाचेर वतली आमी. बाय बीन आसा सो या म्हटलें. मा बीन आसा न्ही मा बीन पावतली म्हळ्यार आमच्या बरोबर अशें म्हणून. ओके सो बाय. पळय खेळटा ते न्हिदो बीन ना न्हांवन न्हिदोना न्ही ताका लागून. आतां रडटले गाडी थांबल्या न्ही आतां आसा तेजें. एसी मातशी फास्ट कर रे. सो चल दाखयता तुमकां मेळटा मागीर. वाटेर इल्लीशी फुलां केळी घेवपाक जाय. आमच्या वचपाचो कांय प्लॅन नाशिल्लो न्ही सो ताका लागून तयारी कांय नाशिल्ली. सो आतां सगळें फुलां केळी ते सगळें घेतले आनी वतली आमी. म्हाका हांगासर एक पिंपल येयला मोट्टें सो अशें दिसता तोंड म्हाजें सुजलाशें पळोवपाक. सो हें पळयात देवूळ ज्या देवळान आमी येयल्ली ती उदय येयला पळय न्हू तेन्ना व्हिडिओ करपाकूच हांवें मेळुना. मागीर गडबडीन बेगीन गेली लेट जालो न्ही ताका लागून. सो आतां बाय सामकें पळय इरिटेट जावपाक लागलें. म्हटल्यार गरमी जावपाक लागली ताका भितर ताका लागून गाडयेन येवन बसल्या. आतां पुजा जाली सगळें जालें. फक्त देवाची पुजा जी आसा पळय देवळान ती उरल्या. आमकां कांय खबर नाशिल्लें न्ही हांगासर नाल्ल हाडपाक जाय नाल्ल फोडटात बीन कितें अशें कांय अदमास नाशिल्लो. ताका लागून आमची बी सगळी गडबड जाली. खूब लोक आसा लोक न्ही सगळो हाका येवन परत वचून घरा कडेन बी परत येयलो. बाय हांगासर विची करता. आतां न्ही हांव मातशें गाडयेन बसलां हाका घेवन. हांव मातसो गाडी ऑन कर म्हटलें हाका एसी लाय. बाय सामकें चिडचिड करपाक लागला. वताचो हें न्ही टायम ताका लागून गरमी जाता भितर देवळान बी ऊब मारता सारकी भायर बी ऊब मारता. टेंट बी सगळो आसा घातलेलो बट ऊब मारता. आमकां कोद्दां येता वारो मारता न्ही बट तें विची करता. सो अशें म्हणून म्हटलें हाका म्हणलें मातशें गाडयेन एसी लाय अशें म्हणून. सो आतां देवाची पुजा जाली की मागीर भायर सरतली आनी मागीर वचपाचें. पळयता म्हाजाळी वयतली चडशी करून थंय पांय पडपाक आनी मागीर वतली घरा परत आनी मागीर केन्ना येवप जातलें न्ही अशें म्हणून. सो म्हाका बी गरमी जावपाक सामको स्वेटींग जाता. सो ओके चलो मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान वयता तेन्ना.
सो आमी आतां वता कितें खावपाक पेट पुजा करपाक पोटाक लागल्या भूक हांगासर दोगां बायक थंय घातला दोगां हांव गेले बॅग हाडपाक घे घे कितें जाय तें तुका हय घे तुगे चावी फंक्शन आयली आनी आमी आतां कारवार न्ही कितें खावपाक लागून येयला घे रे पोटाक लागली भूक न्ही आतां टायम जालो 5:45 जेवण आसा म्हणटालो तो जायका म्हणून आमी नाका म्हटलें कितें बेश्टेच खावपाक सो बेश्टे चपाती आनी ग्रेवी बीन कितें न्ही रे आनी भूक लागल्या भुकेन आमी जाली जाम सामकी ताका लागून वतान चड टायर्ड जाली बाय बी वतान विची बिची करूंक लागले हरशीं तागेली किरकीर आसना बट वतान ते बी जाम जाले गरमेन बी तरी एकदां मातशें गाडयेन एसी लावन बसली सो आतां हांगासरल्यान जेवता आनी म्हळ्यार कितें खाता आनी भायर आतां माजाळीं या मरे मातशें पांय पडपाक आतां गर्दी आसपा ना ह्या टायमान भांड आसता तेन्नाच गर्दी आसता ती देवळान म्हणटा सो पळयता कितें म्हणटा तेणें व्हेलें जाल्यार आमी वचपाचें न्ही ताका लागून तर सो थंयच्यान आनी भायर सरले तेन्ना व्हिडियो बी केला कित्याक की वता आनी टायम गेलो न्ही टायर्ड जाली सारकी ताका लागून ते मेळटा तुमी कितें खाता खावून पिवून मस्त टुन्न जावन आतां आमी वता माजाळींक न्ही रे सकाळी बाहेर सरले सकाळी खंय रे 1:45 भायर सरल्या दनपार म्हणटा तेन्ना बरं हा सकाळी भायर सरले सो आमकां थंय देवळाकच खूब टायम जालो न्ही ताका लागून तर आतां जालें चपाती आनी आमी ग्रेवी घातली ते आनी बी कांय शूट करूं ना हांवें आनी आतां वता थंय पळय वत लागता हे सायडीच्यान थंय बायक घेवन आसा अशें रामनाथ म्हणून आयला तशी आनी माजायच्यान डायरेक्ट अशें वचूं मेळटलें गाडी घेवन अशें तर वचपाक मेळटा तशें येवपाक मेळना तशें हेजे पॅडा कडल्यान येवूं मेळटा न्ही तशें भितरल्यान ओके चल खंयच्यानी जाल्यार आमकां पावल्या पुरो तर आतां आमी वता माजाळीं कंडिशन घातलां की इफ सपोज गर्दी आसा जाल्यार वचप ना मागीर फाल्यां बी येवचें खंय पांय पडपाक ना जाल्यार गर्दी ना जाल्यार या खंय आतां कशें कळटलें गर्दी आसा काय ना म्हणून सो पळोवया आतां गर्दी आसा काय ना काय कितें आसा आनी कितें ना तें आतां आनी फेरयेक बी भरपूर गर्दी आसतली पण आमी फेरयेक बी वयचे ना जस्ट पांय पडून येतले ओके दाखयता तुमकां गेले जाल्यार पळयता गर्दी ना जाल्यार सो आयच्या दिसाचें आमचें सेकंड टेंपल विजीट अर्धार रे अर्धार सो गर्दी ना गर्दी ना तू कशें कळ्ळें लायन ना न्ही भायर देवळां हें खंय दिसता हे न्ही देवळां हें लायन खंय हांगच्यान थंय पावता त्या रस्त्यार पावता मरे हे सायडीच्यान सो लायन बी वता आमी देवळान थंय लाय मरे फुडें बाय आणि हो गर्दी मला हरशीं हांगासर पांय जागा आसना सकाळचो सो आयली आमी घरा कडेन पावली अवतार पळयात कितें जाला तो सामकें येयली पयली आनी तोंडार बी उदक मारलें चेंज बींज केलें आनी मातशें बरें दिसलें तोंडार उदक मारता सामकें जीव न्ही जाम जाल्ल्या भशेन जाल्लो सो म्हणलें मातशें फ्रेश जावन घेवया अशें म्हणलें उदक पिलें मातशें बसलें आनी आतां टायम जो आसा पळय कितली 6:30 जाली रे 5:30 सो 5:30 जाली आतां टायम जो आसा तो हालत पळयात केंसांची बीन
हो असं अब फाटल्यान न्हिदला सोफाचेर टायर्ड जालो खंय तो टायर्ड इन सेन्स अशें करून खूब कडेन भोंवली ना जावं भरपूर ट्रॅवल केलें अशें कांय ना जस्ट वताची ऊब मारता न्ही ताका लागून चड टायर्ड अशी जाली भितर बीन खूब लोक गर्दीत एकामेकाच्या उबेन आनी भायर येयले जाल्यार पेवर्साची ऊब तेंच्यांनी अशी टेंट बी घातलेलो माटो बी बट वारो बी मारतालो आं बट गरमी जाताली ऊब मारताली सारकी पेवर्साची सो ताका लागून बट जालें बरे भशेन दर्शन जालें माजाळी आयली माजाळीन बी दर्शन घेतलें देवळान कांयच गर्दी ना जस्ट अशेंच वचपाचें पांय पडपाचें आनी येवपाचें तुमकां हांवें दाखयलां एक 4-5 लोक म्हळ्यार अशें हे कमी लोक भरपूर आनी फेरयेक म्हणो पळय इतली गर्दी आमी आनी फेरयेक बी वचूना हो म्हणपा लागलो फाल्यां पोरां बीन तुका व्हरता पयलींच सांगपा लागलो हांवें या म्हणचे पयलीं आमी फाल्यां येवया आं फेरयेक अशें म्हणपा लागलो पळय न्हिदला हांगासर आमी फाल्यां येवया आं फेरयेक खंय या म्हणटाली म्हणून आनी आतां येयला आतां पळोवया आनी एक्चुली आयज बी म्हाज्या मायंडान नाशिल्लें वचपाचें आनी फाल्यां परवां केन्ना पळोवया अशें जस्ट एक पासय मारून येतली सो आतां बायक हें करता क्लीन करता म्हळ्यार ताका हाडून व्हेल्लें सकाळीं गरमी बी जाली न्हू सो आंग चिपचिप जाता न्ही सो ती पुसयता ताका स्पंज बात सो ताका मातशें फ्रेश कर म्हटलें तिका आनीक आमच्या हांगासर लोक सगळो फेरयेक वयता दिसता रेडी जावन आनीक हांवें म्हटलें तिका म्हटलें तूं बायक बी फ्रेश कर हांव म्हटलें व्हिडिओ एंड करून घेता अशें म्हणून आतां च्या बीन जी आसा पळय ती थोडीशी करून पिता ओके सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळयात तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग आतां तुमकां डायरेक्ट चडसो करून बेगीन गेली जाल्यार डायरेक्ट फेरयेचो व्हिडिओ नाल्यार मागीर रुटीन व्हिडिओ बी येतले ओके सो चलो मेळया बाय बाय